बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय असो. भयणी भावांनो, सकाळच्या दिसाक ह्या विधी भोंवतणी एकठांय जावन हो दुसरो सातोडो प्राचीत काळाचो आयज आमी सोंपयता. किरीत भाशेन देवाक दिन वासुया सगळे ताच्या उपकारा पासत. आज म्हयन्यांतलो पयलो सोनवार. सायबीमांचे मजतीन आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत आमी देवाक अदीक मानता ते भाशेन जियोंक, देवाचे कुशीक राजी जावंक आमी आदार मागतना आज पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार घालता वेचीत पुताची वोपार. जायते जाण बरयणार म्हणटात, मोस्ट पॉप्युलर, मोस्ट लव्ड, मोस्ट सेंटिमेंटल, मोस्ट मिनिंगफूल पॅरेबल ऑफ द गॉस्पल्स. ओर्ता बरीत देवाचो मोग, देवाची काकूट, देवाची दया, देवाचे बोगसणे, देवाचें रावप आपले पुतांदुवांक आपल्याची वेंगीन येतली म्हूण ही वपार खुणायता. मागुया आमी सगळीं प्राचीत काळांत देवाचे वेंगेन परतून येवचो हो काळ, एकामेकाक बोगसणी दिवन एकामेकाक बोगसूंचो काळ. बाप आमचो काकूटसार दयाळ रावता आमकां आपल्या पुतांदुवांक जी पयस गेल्यांत. मागुया जायते जायते पातक्यां पासत देवाच्या उतराच्या उजवाडान ती देवाशी परतून येवं. हे मिसांत आमी उगडास करता आनी मागता, जुआंव सेबेस्तियांव वियेगस हे आमचे बाप आसत, सर्गीच्या बापान ताका आपले शांतींत आपल्या विसवांत घे म्हूण मागतना आज आपलो वाडदीस समोरमतात. एडसन पेरेरा, फेल्सी पेरेरा तांचे पासत मागुया. आनी दुसरी आपलो वाडदीस समोरमतात तांकांय बापाच्या हातान घालुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटून घेवंक तयार जावं. आमीच देवाचे बेगींतली आनी भाव भयणांच्या एकचारांतली पयस केल्या म्हूण ओळखून देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पसरपाक येवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या Soumya Kakuko Wisa Kakutko 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 Wisa Soumya Kakutko Soumya Kakutko. प्रार्थुया. मागुया जुआंव सेबेस्तियांव वियेगस आमचो भाव अंतरल्यार आज 10 वर्सां भरतात. ताका देवान आपली शांतींत आपली काकुतीचे वेगीन घेवंक मागतना ताचे कुटुंबा पासत मागुया.
सर्वेश्वरा आमचे मोहिमेवून देवा, हे संवसारांत आसतनाच पवित्र देण्यांनी सुर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत आसोसोर तूंच आमचें जिवीत चलय. दिसा दिसपटी तुज्या मोगाची वेंग चाखूंक आमकां शिकय. आनी अशें आमकां आनी जुआंव सेबास्टियन आमच्या भावाक सासणाचे उजवाडाक पावय. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवांक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोर भोंवती आसा मैदानां. पुर्वीच्या काळार ती चोरवांक वेताली, तशेंच तिंकां आतां बासोन आनी गिलियाद गांवांनी चोरवांक वचूं दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आमकां विस्मितां पळयशी कोर. तुजे असलो देव आनी खंय आसत? तुजे गुन्यांव काडून उडयता, खोटेपण रोखडेंच बोगशिता. तूं पोटान राग दवरिनाय, पूण काकडूत दाखोवन सोंतोसताय. आनी एकदां आमची काकडूत कोर, आमचे गुन्यांव मोस्तून उडय. सोगलीं आमची पातकां दोर्याचे कोडीक उडय. मागां आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक विस्वाशी राव, आब्राहामाक काकडूत दाखय. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोर्वेस्पोर सोगळोच कोणवाडाय आनी माये मोग. परतून म्हण्यात. सोर्वेस्पोर सोगळोच कोणवाडाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सोर्वेस्पोराची वाखाणणी कोर, सोगल्या मोनान, काळजान आनी सोकतेन. ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सोर्वेस्पोराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब. सोर्वेस्पोर सोगळोच कोणवाडाय आनी माये मोग. तोच सोगले तुजे ओकमान भोगशिता, सोगल्या वायटांक वोको दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. जबाब. सोर्वेस्पोर सोगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. तो सदां काळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. सोर्वेस्पोर सोगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. प्रितुमे पोरोस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोगती करतल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्मेंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सोर्वेस्पोर सोगलोच कोणवाडाय आनी माये मोग. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हांव उठून म्हज्या बापा सोरी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली.
सुरविस्पूर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकून ताचेशी येतालीं आनी फारिजेव तशेंच धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे संगाती बसून जेवता खाता. आनी ताणें तांकां ही वोपार सांगली. कोणेकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी थंय मस्ते जिवीत जेवन ताणें आपले दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सोगलें ओगडावन उडयतोच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तो अडचणेक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो आनी हाणें ताका आपल्या शेताबाटांत दुकरां चोरोवंक धाडलो. आनी दुकरां काडटात ती सांगाती आनी दुकरां खातात ती सांगाची सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवडेचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत म्हाका नाका पुरो जायसर जेवून खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायंतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापाशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काडीस चुरचुरलें आनी धांवन वचून ताच्या गोड्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचें उमय घेतलें. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजे आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगवस्त्र बेगीनचे बेगीन हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात. गुडगुडीत पाटकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया, कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यांत जिवोन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी ताणें जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात ती आयकली आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां गाय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी सोलामतीत पावला म्हूण त्या बापायन गुडगुडीत पाटकुलो मारला. पूण तो जोबोर रागार जालो आनी परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बरोबर आपले दायज ओगडावन हो तुजो पूत येयना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोटो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सोगलेंच तुजें. पूण बरें जेवण करूंक आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवोन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानान आनी वाचपांत आमकां बोगसणेचें मन, बोगसणेचें काळीज आपणावंक उलो. कित्याक ही तिनूय पात्र वो कॅरेक्टर्स जे आसात ते आमकां बोगसणे विशीं कितें तरी शिकयतात. पयलें म्हणल्यार बापाक पळोवया. जो बाप आसलो ह्या दोगांय पुताचो, तो आपल्या पुताक, सांडलोल्या पुताक वो पयस गेल्ल्या पुताक वो ज्या पुतान ताका नाकारलेलो एके भाशेन आपलो बापाय न्हूय म्हणून ताचे लागीं आपलो दायजाचो वांटो घेतलेलो, ताका तो बोगसूंक तयार आसता. ह्या बापायच्या काळजाक बालो तोपलोलो ह्या पुताच्या कोरण्या वरवीं. तरी आसतना तो आपलो पूत म्हूण तो ताका बोगसूंक तयार आसता. ह्या पुताची तो वाट दीस रात पळयता. कित्याक जुदेवाच्या कायद्या प्रमाणे जोरी तर बापाय जिवो आसो आनी एक पूत आपलो दायजाचो वांटो मागता जाल्यार हो पूत एके भाशेन आपल्या बापायक म्हणटा, तूं म्हाका मेलोलो कसो. कित्याक बापूय मरतूच ह्या पुता मदें वांटो जातलो. तर अशें आसुनूय बाप ह्या पुताक बोगसूंक तयार आसलो. दुसरो पात्र, दुसरो कॅरेक्टर म्हणटाय तो हो पूत जो आपल्या बापायचो दायजाचो वांटो मागता, पयस वेता, मस्तें जिवीत जियेता आनी आपलें हें दायज ओगडायता. ह्या पुताक आमी म्हणूं येता जो पातोक हो पातकान रावतालो, पूण आतां परतून आपले पातोक सोडून तो बापायशी परतून येता, बोगसणें मागता. जोरी तर बाप बोगसणें दिवंक तयार आसलो जाल्यार पूत येवन आपल्या बापायशी बोगसणें मागूंक तयार आसलो. आनी तिसरो म्हणल्यार तो व्हडलो पूत जो आसलो, जो बापायचे सगले आयकतालो, सगले पाडटालो, पूण बापायचो मोग गोडे ताच्या काळजांत आसूंक ना. कित्याक तो बापायक नांवान उलो करिना आनी आपल्या भावाक भाव म्हूण लेखिना. ह्या पासत आमची गोत ह्या तीन कॅरेक्टरां मदें जावं येता. पयलें म्हणल्यार आमी घोडे बापा भाशेन दोयाड, मोगाड आनी बोगसणें दिवपी मनीस जावं येता. दुसरें म्हणल्यार आमी ह्या पुता भाशेन आमची चूक जाली म्हणटूच ती चूक ओळखून आमच्यान दुसऱ्या सोबे बोगसणें मागूं येता. वो तिसरें म्हणल्यार ह्या व्हडल्या पुता भाशेन आमी आमच्या काळजांत राग शिजोवन आमच्या भयणी भावांक पयस दवरून तांकां बोगसणें आमी दिवंक फाटीं उरता. तर हे तिनूय पात्राचेर नियाळ करुया आनी आमी हुंयचे पात्रा भाशेन आमचें जिवीत जालां काय, वो हुंयचे मनशा सोबे हांव बोगसणें दिवंक पावलां काय, वो हुंयच्या मनशा सोबे हांवें बोगसणें पयस दवरलां काय, आजून पासून ह्या मनशाक बोगसूंक हांव फाटीं उरलां काय. तर ह्या मिसान आमी वांटो घेता आसतना ह्या तिनूय पात्रांचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर लक्ष घालुया. हांव ह्या पात्रां मदें हुंयच्या पात्रा भाशेन जाला काय. जोरी तर ह्या व्हडल्या पुता भाशेन जाला जाल्यार आमी आमचें जिवीत ह्या बापाय भाशेन करूंक वावरुया. बोगसणेचें मन, बोगसणेचें काळीज आमकां मागुया. आनी आमी जोरी तर कोणाक वायट केलां, कोणाक दुखयलां जाल्यार तांचे सोबे बोगसणें मागूंक आमकां खालतिकायूय मागुया. तर हेंच बोगसणेचें काळीज आनी मन आमकां आसूंक ह्या मिसांत आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बोड मागुया. बिचोवने वेलार गायन गावया. C25 ना आमचे लागीं, पेज 39. C25, page 39. Baba, naam shiragi, diu duka uttom dini, dekurami
भयणी भावांनी आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, सांडलेल्या आनी पयस गेल्ल्या पुतां भाशेन जायते फावटी पातका उद्देशी आमी पयस सरल्या. आमच्यो पातकी सैमाच्यो वर्णावण्यो दोमावंक हो काळ कुरपेचो तूं आमकां फावो करताय. दिसान दीस तुज्या मोगाची वेंग अणभव आनी तुज्याच मोगांत आमी जिवन दुसऱ्यांक भोगसूंक आमकां फावो कर. आनी जिवांव सेबास्त्या आमच्या भावाक तुजे शासनीक उजवाडांत वांटो दी. हें आमी मागता आमच्या सर्वंडरा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तूं देव भोव मोगाळ आनी काकूतसार. तुज्या भुरग्यांक भोगसूंक तूं सदांच तयार. तुजे वेंगेंतली आमी परतून पयस गेल्या तुजेशी परत येवंक तूं आमकां आपयताय. परतून परतून आमी मोडला तुजो करार, तरी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें सांडूंक नाय, सोडूंक नाय. बगर तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं कधीच मोडून वचो तसले संबंदांत तूंच मनशाच्या कुटुंबाक एकवटलाय. आनी आतां दिताय आमकां हो काळ कुरपेचो, हो वेळ तुज्या बापाच्या वेंगेन परत येवचो. वेळ एकामेकाक लागीं भोगसणें मागचो आनी एकामेकाक काळजांतान भोगसूचो आनी पुरी जेजू वरवीं नवी जावचो. पवित्र आत्म्याचे कुरपेन बरोवन उक्ती दवरूंक आमचीं काळजां सगल्या मनशांची सेवा करूंक तूं आमकां आपयताय. आनी तुज्या आपोण्याक पाळो दिवंक तूंच घोटाय आनी बळ आमकां दिताय. देखून अजाप जावन आनी दिनवाशी काळजान सर्गीच्या दोलबरांच्या एकवटांत तुज्या मोगाची वेंग अणभवून आमी तुजी वाखणणी करता. आनी जेजू वरवीं आमची सोडवण तुवें केल्ल्यान तुजी स्तुती संतोशान आमी गायता. Dolbarazo silvestre tu, s'organizza, vola tuja vojbova, usorgi tuka suisu, suisu, Poračinavi Jeda taka suisu Usorgi tuka suisu Suisu बापा, संवसाराची सुरवेक तावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी सगळीं तुजीं भुरगीं तर हांगा एकठावलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटयेन वांटो घेतल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय. ताचे पदवेन जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. वेचीत पुता भाशेन पातक करून आमी तुजे सोशींनी पयस केल्लीं तेन्ना आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे सोशी परतून येवंक आमकां बळ नासलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे अधीन केलो आनी कुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत कोरारी स्थापूंक वयचे वेळार आपल्या शिसां बराबर
पास्कांचें जेवण जेवंक तो बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच सगळीं रोसना आपणा सोबें बापाचे वेंगेंत पोत्तून हाडूंक आपूण कुर्सार रोगोत व्हरूंक वेता म्हूण जाणा जावन जेजून दाकासरान बोलोवली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हणजे रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू आमचे पास्क आनी सरोना तसली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जीवन पळोवन आमी संभ्रमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता. देखून विस्वासी आनी खरें देवा, ही मनशांक तुजी इश्टागत जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता. कोनवाळे बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दोळार नजर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बेद आनी वेगळोसार नासलेली एकेच कुडींत आमकां एकठांय. फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळीं यादनिकी वर्गा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुत्सरा बापा, जेव सेबास्त्यान वियेगस आमचे भावाक तुजे सर्गीच्या राज्यांत घे. आमचे सगळे मेल्ल्या भाव भयणींक तुजे गोपांत घे म्हूण आमी मागता. एक दीस तांचे बराबर आनी आंकवार मारिया तिचो पोती बाग्योन जुजे बाग्योन दोनूत आमचे आस्कारूय बाग्योन मिगेल तशेंच बाग्योन कशी तुजे बाग्योना मदें आमी सगळीं तुजे मुखार आसतल्या म्हूण आमकांय बरोवचो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसळपांतली सुटलेली नवी रस्तां जावन सासणाक जिवंत आसल्या जेजू बरोबर तुका आमी खरेपणी दिन बासूंक पावतले. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. भाव भयणीनो, दर एक पावट आमी जेजूक आमचे काळजांत घेता. हे बापाची दया काकूत मोग वेंग आमी अनुभवता. तो बाप आमकां सदांच आपले वेंगेंत घेवंक रावता. वेचीत पुता भाशेन आमी जायते फावटी आपलेपणान भरून संवसारी आस्त संवसारी वटपण संवसारी कुशालकाय सोदूंक आमी पयस केल्या. आज भोव करून देवाचे वेंगेंतली पयस गेल्ल्या पासत मागून बापाची वेंग सगल्यांनी अनुभवंक आमची काकूत कर म्हूण म्हणुया. आमचे बापा, सर्वेश्वरा सुरवायटांतली सगले तरेच्या पातकांतली सगले तरेच्या आपलेपणांतली गोरवांतली मेजाशींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर मनशान उतरयता.
तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराखांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीस काड आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दियात. होच तो जेजू आमकां आपले वेगीन घेवंक रावता बापाची दया काकूत भोगसणे आमकां कुडीत करता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे तेजे जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटो घेतली आमी सुभागी ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D42 तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू पेज 71 D42 पेज 71 तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उद्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासा ओरोनांतल्या सुख्या सगळ्या जेजू आमचे उत्कातिकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उद्या
प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आयज आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं तुजो बोळवंत आनी काकुत्सार मोग आमचे काळजांनी रमून आसूं आनी आमच्या प्रिती मोगाच्या कन्यांनी तो उदीक उदीक रुजू जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां आमचे कॉलेजींत शिकतले भुरगे सुण्यांक आदार करपाक भोव करून स्ट्रे डॉग्स हांचे खातीर एक कॅन्टीन करतात. आमचे इगोर्जे बायलान थोडेशे खावपाच्यो वस्तू ते हाडटले आनी सवाय दरीन ताचे फायदो स्ट्रे डॉग्सांचे खातीर जातलो. म्हणटच फाल्यां सकाळीं जावं ते दुसरे मीस जावं ते मागीर 9:15 मिसार आमी तांकां दिवया. फुडें सरल्यात आपलें कंट्रिब्युशन भोव करून ह्या वाटेर आसलेल्या सुण्या खातीर तांची निगा घेवंक फाल्यां आमचे इगोर्जीन ते येतात. फाल्यां आमची 7 फिरगोस्कारां डिप्लोमाक येतात. बीश साहेबाच्या हातांतल्यान लिटर्जिकल कोर्स तांणी सोंपयला. ताची फाल्यां प्रमाणपत्रांचो दीस ओल्ड गोवा बीश साहेबा बराबर मीस आनी मागीर प्रमाणपत्रांची वांटणी जातली. फाल्यां आमचो 3रो पास. सदां भाशेन 5:30 वरांचेर मिसार देवाच्या उतराची पोरगोटणी जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ. 4थेर मांडे आमचो जनरल असेंब्ली ऑफ द पॅरीश आसतली. सगळीं PPC तशेंच कॅट मेंबर्स आमी मेवतलो. 6:30 वरांचेर सगल्यांनी वांटो घेवंक आमची विनंती. 10 तारखेर आमी वुमन्स डे, इंटरनॅशनल वुमन्स डे आसा. तो दीस 8 तारीख, पूण आमी 10वेर दुकोरला. 10वेर समारंभ हांव 2 पेपरान दवरलेलीं आसात. सांकिस्तेंत आनीक ऑफिसान. सांकिस्तेंत सकोत 5 नांवां मेळ्ळ्यात. आमच्या तालिगांव 5च बायलो आसा जाल्यार नोकळो हांगा. ते अस्तोऱ्यांक, ते बायलांक बरो प्रोग्राम मांडून हाडला. आमची भयण टिना डिकोस्टा, तिणें आमचे भयण जेनिफरा बराबर एक बरो प्रोग्राम मांडून हाडला. 10 ते सांजे 4 पुरान 4 वरांचेर इल्ली चाव घेवन आनी इनामां दिवन सोंपतली. जायतो प्रोग्राम तो. जेवणाची, स्नॅक्सांची वेवस्था केल्या. म्हणटच आमकां नंबर जाय. तुमी नंबर दिलो, नांवां दिलीं, आमकां गमतलें कितलो लोक येता. नाजाल्यार गमना. त्या वेळार मिलाग्री करूंक जायना बेसांव घालून. म्हणटच जेवणाची, सगळे तरेची उदकाची आनी सॉफ्ट ड्रिंक सगळ्याची वेवस्था करपाक, चाव पाणीची नांवां जाय. उपकार करून सगळीं भोव करून PPC वांगडी आसत जाल्यार तुमच्या वाड्यांत अस्तुऱ्यो आसात तांची नांवां घेवया. ती मागीर तरणाटी अस्तुऱ्यो जावं जाणटी जावं 18 वर्सां आनी अदीक. 18 वर्सां आनी अदीक. आमी भायल्या लोकांक आपयल्यात उलोवप दिवपाक. मडगांची येतलीं, पोरबोरीची येतलीं, आमच्या बायलां लागीं उलोवंक. म्हणटच तुमी नात जाल्यार पहलो उपयोग हें करून. म्हणटच हें वर्स आमचें 480 वर्सांचें समारंभ. उपकार करून सगल्यांनी येवचें, वांटो घेवया. आमचें अस्तुरेचें खाशेलेपण, व्हडतेपण आमी दाखोवया. आमी जायते फावटी अस्तुरेक हें केलें तें केलें म्हणटा. कोहे भाशेन आमीच आमचें व्हडपण राखूं येता. ताचेर आमी नियाळ करुया. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. वचून यात. बोगसणे दिवंक आनी बोगसणे घेवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया. T42 रुसारी सायबिनी, पेज 222. T42, page 222.
जा